केपेच्या देवासांत गोशाळा मोडून उडयल्या उपरांत निर्माण जाल्ल्या वादाक लागून प्रशासनान व्हडली कारवाय करून 109 गोरवांक स्थलांतरीत केल्यात। उपआयुक्ताच्या आदेशा उपरांत संबंधित संघटनेन जनावरांक दुसरे सुवातेर व्हरूंक नाशिल्ल्याचो आरोप प्रशासनान केला। केपेचे मामलतदार नेथन आफोन्सो हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण BNSS कलम 163 खाला दिल्ल्या आदेशाक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान प्रशासनाक हस्तक्षेप करून गोरवांक देवास केपे सावन शिकेरी दिवचले हांगा वचचे पडले। मजगती थळाव्यांनी ध्यान फाउंडेशनाक गोशाळा स्थलांतरीत करपाक 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला, नाजाल्यार खर आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। Deputy Collector had issued an order under 163 BNSS wherein they had directed this Dhyan Foundation to shift a cattle which is in a very pathetic state over here. Okay, shift a cattle within 12 hours. They have not complied to that order. So then we had to intervene and forcefully take the cattle now. कोण शिफ्ट करता आता? We are shifting it to Sikeri, Picholi. सो पण तांकां हें दिल्ली न्ही, तांच्यांनी हें करूं ना, सपोर्ट करूं ना शिफ्ट करपाक। तांकां कालूय नोटीस काडली, आज कालूय नोटीस काडली आनी आपयले ओडिसा आपयल्ले काल ते येवना। आज नोटीस काडली, आज 10 आपयले, हांव रावलो 10 आनी मागीर हांगा 15 मिनटां रावलो आनी हांगा येयलो बिकॉज दिस वॉज मोर अर्जंट। ते कितें म्हणटा तर काडपाना म्हणटा they are not cooperating with us. I cannot tell this. They are not cooperating with us. सो ते खातीर आयज तुमकां येवचें पडलें। टोटल कितली कॅटल्स आसा? As per the veterinary officer, it is 109 cattle. आयज आमी ते शिफ्ट करता, कोण इंजर्ड आसा, कोण काफ्स आसा तांकां आमी शिफ्ट करता। ऑलरेडी सिकेरी गोशांतल्यान 2 गाडी आयला। ओके, आनी नेसेसरी अरेंजमेंट्स आमी करता तांकां शिफ्ट करपाक। कोण वल्नरेबल आसा तांकां। एक्झॅक्टली कितली पयलीं जेन्ना हें डेमोलिश जालें टोटल कितली कावस आशिल्ली? तुमी आशिल्ले न्ही हांगा, आयिल्ले हय, आमी आयले। तेंचे कडल्यान डिटेल कितें आसा तुमकां? सो टोटल नंबर ऑफ कॅटल्स प्रेझेंट दॅट टाइम वर अराउंड 300। आता सध्या ते म्हणटा 102 आसा हय, अँड रेस्ट ऑफ देम आर मिसिंग। आता पयर आमी ते व्हेन यू क्रॉस दिस रोड टी जंक्शन, ओके, देयर वर अ लॉट ऑफ काउज, सो वी हॅव गॉट देम बॅक इन। सो दे आर स्कॅटर्ड। आतां आयज कितें आसा तुमगेलें हें सगळें पुलीस आसा, सगळें आसा, एक्झॅक्टली आयज कितें हें घेतलें तुमी, स्टेप्स कितें घेतले? शिफ्ट करपा, सेफली तांकां हाऊस करपा टिल दिस प्रॉब्लम इज बीन सॉल्व्ड। आतां हांगा कितल्यो उरतल्यो? आता सांगपा शकना पळय, आता तुम्ही ते सायडी पळोवपा शकता। हय, ते ऑलरेडी 1 2 3 व्हडले आयचर आयले। हय, कितले अकॉर्डिंग टू ट्रान्सपोर्टेशन रूल्स हाऊ मेनी कॅन बी शिफ्टेड, वी आर गोइंग टू पुट ओनली दॅट मच। इंजर्ड आसा, सगळे इंजर्ड आसा अशें ना, सगळे शिफ्ट कर मोस्टली। भरपूर पयस दिले कडेन आसात ही शेड बांदपा खातीर। हेणी ती 10 ते 5 लाखां भितर ही शेड बांदल्यात आनी हे कोट्यांनी जे पयशे हे घोटाळा करपाक हेचे इन्क्वायरी जावतली हे तेंका कळ्ळे, पण हे घोटाळा करपा खातीर तेणी शेड मोडून उडयल्यो आसतल्यो, कोणी मोडली म्हणून। आनी दामोदर देवस्थानाचे तेंचे नांव पेड्या करतात। हे घोटाळा भितर हांव जाणा, हांव खंय येवन सांगपाक शकता, खंय इन्क्वायरी म्हाजे इन्क्वायरी आहा पळय हांव तेंका डिटेल दिवपाक शकता। म्हाका दिसता ती शेड उडयली ती तेणीच उडयल्या, रातोरात तेणी पाडून उडयल्या, कित्याक जो उरलेलो एमावंट आहा पळय तो हे करपा लागून बेकअप करपा खातीर। हांगा कोण ना, इंजिनियर ना, कोण ना, काय ना, तुमी शेड बांदत, शेड बांदपाची तांकां बिल दिवपाची गव्हर्मेंट पास करता। म्हणटकच हे हांगा टोटल घोटाळो आसा, चारा घोटाळा आनी ही दुसरी म्हळ्यार ते स्ट्रक्चर जे शेड आहा पळय ते घोटाळा जाले कडेन आसा। हितून भितर म्हाका आनी भरपूर खबर आसा, पळोवपाक गेल्यार तुका 1 वर लागतले हांव भाशण सांगता जाल्यार, म्हणजे 10 वर्साची हेजी पळय स्टोरी आसा ती म्हाका खबर आसा। रमेश तेलंग म्हणजे ही घर आसा ते हांगच्यान फक्त 50 मिटराचेर घर आसा आनी हांगा जे कितें अंधाधुंदी जाता हे प्रत्येक गांवचे मनशाक खबर आसा म्हणून आज पर्यंत गांवचो मनीस ओगी आसा। ना जाल्यार म्हाका सांग, एदी व्हडली जर शेड मोडटा म्हणटा जाल्यार हो हांगा सरावंडींग 5 ते 10 गांवां, कित्याक एकूय मनीस गांवचो थंय येवना आज पर्यंत सपोर्टिंगा? म्हाका सांगात, जेन्ना आमी ह्या गोशाळेक कितें विचारपाक वता ते प्रत्येक मनशाचेर कंप्लेनी घालता। कंप्लेन घातिल्ले मनीस म्हजे कडेन हांगा आसा काय ना सगळे? मागीर आतां म्हाका हाजेर उलोव, हाजेर उत्तर कोण दितलो? ह्या अंधाधुंदीचेर उत्तर कोण दितलो? ह्या अंधाधुंदीचे हे जे उदक सगळे जे पळय न्हंयचेर घालता हाजेर आज कोण उदक आवाज काडटलो? म्हाका सांगात, तांची सगळ्यांची हाड दिसता, तांकां जे पळय जेवण खाण येता तांचो हिशोब कोण दवरता, कोणा कडेन आसा? ह्या उत्तर हांगा गांवच्या लोकांक कळपा जाय। आनी हेच्या सरावंडींग जे पळय ओपोजिशन बोवा मारता, गो सेवा जाता, हे जाता, तांकां जो कच्चा चिट्टा जो सगळे भायर येवपाकच जाय। हय काय ना? हो आवाज मुजनी, हो आवाज दाम बाबालो आनी हो आवाज सगळे गांवचे आलो।
गोशाळा आमची उडोवपाची, कारण लोकांक आमच्या सायडीची लोकांक भरपूर त्रास जाता. आपलो संग ऍक्सिडेंट खूब जाता. आमी केन्ना विचारली न्हू. आमकां म्हणटा तुमी कोण विचारपाची. जेन्ना गोरू खंय भायर हे करून हाडटा पळय न्ही, तेन्ना मेन रस्त्यार कोण नासता तेंगेलो. आडेन कडेन हेवटेन तेवटेन गोरू सामकी हे करतात. जाल्यार केन्ना विचारली न्हू, तुमी मातशें अरेंज करा मरे मेन रोडार तरी. म्हणल्यार तुमी कोण विचारपा आमकां, म्हणून ते आमकां परत आमकां शाणेपण सांगता. हो मुद्दो कितें म्हणटा तुमकां डायरेक्ट सांगता. हे गोशाळेचे नांव हे ध्यान फाउंडेशन वयर तांकां वयर ताका हे ध्यान फाउंडेशन म्हणजे पळय तांगे एसोसिएशन ते फक्त जागो हडप करपाक सोदतात देवस्थानाचो, आनी तांचो मुद्दो आनी कांयच ना. हे गोशाळेच्या नांवान लोकां कडल्यान पयशे उडयतात. देवस्थाना कडल्यान जागो घेतला ते इलिगल आशिल्ले ते लिगल करपाक सोदतात लोकां, म्हणजे गोशाळेच्या नांवान. तांची तर तांकां खरेंच जर गोशाळेचे पडून आशिल्ले जाल्यार तांची परिस्थिती पळय आज गोरवाची परिस्थिती पळय. अशी परिस्थिती करून ही गोशाळा म्हणनात. अशी गोशाळा आमी गोंयकार कितले लोक आसली संस्था तुमची आज मागणी किती आसली सांग. आज आमची मागणी पळय ऐकाय आमकां ही शेड हांची खंयच्या परिस्थितीत हांगा दवरपाची ना. ती देवस्थानात तांचे ऑलरेडी लिस्ट सोपिल्ली आहा. जाता तितले बेगीन मंजुनाथ दुकड्यान ही हांगची शेड हलवची. देवस्थान कमिटीचो अध्यक्ष मंजुनाथ दुकळे आणि लोकांक सपोर्ट करपाचो. हे गायक अशें करून आमच्यान पळोवपा जायना. आणि अनेक सांगता लोक आमी जमल्यात. ही जर 15 दीस जर शेड काडना आमी 4-5 गांव सगळे एकटे येवन हांगा व्हडलो मोर्चे काडटले. ती हांगसरली काडपाची ही म्हागे रिक्वेस्ट आहा. कारण हांगा 38 लोकांचो एक्सिडेंट जाला आहा. स्वता म्हाजो एक्सिडेंट हांगा जाले, हांगा हांव उबास थंय, आनी तेंगेली गाडयो पर्सनल ऑपोजीट सायडीन आसतात. आज तर तेंचो हेल्मेट घालनाशिल्लो जाल्यार हांव म्हागे जीव गेल्लो हांगा. म्हाजे पांय हांव हे पळय हें घालून येयल्लो आहा. ऑपरेशन करपाक 1.5 लाख हांवें मोडला. म्हाका ना हांकां विचारपाक गेल्यार की कोण आसती गेली शाणपण आयकोची पडटाली. कोण आसती गेली म्हाका भाव विचारपाक लागले, तेकाय शाणपण सांगपाक लागली. म्हणजे त्या खातीर ही गोशाळा आमकां हांगा कित्याक. तशेंच तेंगेल्या जी खावड येता ती रस्त्यार आसता. हांव कितल्या फावटी पळयता रस्त्यार आसतना गोरू रस्त्यार लोकांक वचपाक मेळना. हांगा जर तर हांव पडलो आनी हांव तर ते हेल्मेट सुटून त्या गाडयेचेर पडटा तेन्ना हांव आत्तां मरता आशिल्लो हांगा. हांव म्हाजे फाटल्यान अशी 38 लोकांचो एक्सिडेंट जाला हांगा हेच हांगा. आनी तेजी इन्क्वायरी ते कोण करना. कितें जालें जाल्यार हे कोण धांवट येना. गांवचे लोक धांवट येतात, आमचे शेजारी लोक धांवट येतात, ते धांवट येता हांगा. तेंची परवड पडून गेल ना हांकां. आमी गोमातेचे हांवूय मागीर घरांत दुकानदार गाय येता, हांव खावड बी घालून तेंकां दवरता. हांवूय पंच आसा, हांवें जवळ जवळ 13 गोमाता मेल्ली स्वता पुरल्यात सगळे 18. आनी तितून फुटबॉल राजेश सगळे जेसीबी वापरतालो. 800 रुपया परवान दिवन हांव करतालो. हांवूय गोमातेचो व्हडलें. म्हाकाय राग येता गोमाते कोणाय केला, पण अशी गोमाते न्ही हांगा. हांगा अंधाधुंदी चाललेली आहाय हांगा.